गोयचे बीजेपी युती सरकार गोंयकार आनी गोंयकारपणाचेर एकठांय येवन घडलें। मात हे तीन शब्दांचो फकत सरकार घडोवपाक सगळ्या एकठांय आयिल्ल्या पक्षांनी आदार घेतला काय कितें असो आतां प्रस्न पडला। गोंयाक पुणे बेंचा कडल्यान दिल्ली एनजीटीच्या बेंचा कडेन समाविष्ट करपाच्या निर्णयाचेर केंद्रीय रान आनी पर्यावरण मंत्रालयान हायकोर्टाक दिल्ले एफिडेव्हिटांत सरकाराचें गोंयकार आनी गोंयकारपण एक्सपोज जालां। केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालयान हायकोर्टात दिल्ले एफिडेव्हिटांत सांगिल्ले प्रमाण नोव्हेंबर 2015 तेन्नाचो आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान एनजीटीचो बेंच गोंयांत सुरू करपा विशीं MOEFA कडेन मागणी केल्ली। गोंयकारांक एनजीटीच्या केसीं खातीर पुणे यो वच करपाक पयस पडटा आनी ताका लागून खूब अडचणी आनी त्रास जातात म्हूण लक्ष्मीकांत पार्सेकारान MOEFA कडेन विनवणी केल्ली। मुख्यमंत्री पार्सेकारान गोंयांत एनजीटी बेंच सुरू करपाक घेतिल्ल्या फुडाकाराचेर एनजीटीनूय पार्सेकाराक सकारात्मक प्रतिसाद दिल्लो। एनजीटीच्या चेअरमॅनान पार्सेकाराच्या पत्राक जाप दिल्ले चिटयेंत म्हणिल्ल्या प्रमाण गोंयकारांक थाकाय दिवपाक गोंयांत एनजीटीचो सर्कीट बेंच सुरू करपाक हरकत ना। गोंयांत एनजीटीच्या सर्कीट बेंचाक लागून गोंयकारांक बेगोबेग न्याय मेळटलो आनी गोंयकारांचे अर्थीक लुकसाणूय वाटावतलें। MOEFAन 21 डिसेंबर 2015 पत्र बरोवन गोयच्या मुखेल सचिवाक एनजीटीच्या सर्कीट बेंचा खातीर जागो आनी लॉजिस्टिकाची वेवस्था जाल्यार बरें जातलें म्हूण सांगिल्लें। 24 फेब्रुवारी 2016 गोयच्या मुखेल सचिवान एनजीटीन दाखयल्ल्या तयारीची पत्र बरोवन तोखणायूय केल्ली। 9 मार्च 2016 गोयच्या मुखेल सचिवान सर्कीट बेंचा खातीर जागो आनी लॉजिस्टिका विशीं आनीक खोलायेन स्पश्ट करचें म्हूण बरयलें। उपरांत मार्च 2017 गोंयांत सरकार बदल्लें आनी वांगडी पक्षांच्या तेक्यान मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री जालो। मात पार्सेकाराच्या भुमिकेच्या सामकें विरुद्ध निर्णय घेतना पर्रीकारान 9 जून 2017 नव्यान MOEFAक पत्र बरयलें। आपल्या पत्रांत पर्रीकारान गोंयाक पश्चिम विभागांतल्या पुणे बेंचा कडल्यान काडून ते दिल्लीच्या मूळ एनजीटीच्या बेंचात समाविष्ट करचें म्हूण आग्रो केलो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान गोंयाक पश्चिम विभागांतल्या पुणे बेंचा कडल्यान काडून ते एनजीटीच्या दिल्ली मूळ बेंचाक कित्याक समाविष्ट करचें हाचेर MOEFAक स्पश्टीकरणूय दिलें। पर्रीकाराचें स्पश्टीकरण अशें: पुणे वचपाक विमानांतल्यान तितलें परवडपा सारकें ना आनी तितली वेवस्थाय ना, मात दिल्ली तशी सोय आसा। पयशे वांटोवपाक याचिकादार आनी तांच्या आदोगाद पुणे वचपाक रोड ट्रान्सपोर्ट आपणायतात, तें सामकें घातक आसा। नवी दिल्ली केशी आयकुपाक गोंय सरकाराचे सगळे ॲडव्होकेटांचे पॅनल हजर आसता। गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान गोंयकारांच्या बऱ्याक लागून ही मागणी केल्या म्हूण विचार करून MOEFAन आनी एनजीटीच्या चेअरमॅनान परत 10 ऑगस्ट 2017 गोंयाक एनजीटीच्या दिल्ली बेंचात समाविष्ट करपाचें थारायलें आनी ताचे दुसरेच दिसा 11 ऑगस्टाक तशें नोटिफिकेशनूय काडलें। मनोहर पर्रीकारान घेतिल्ल्या निर्णयाचो एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्येन निशेध केलो। When the chairman of the NGT had said it to bring it in Goa, why the CM took it to Delhi, no one knows. It is for the not for me or Goa Foundation or NGO. There are some poor people whom the access to the justice should be at their doorstep. So let it be placed. Until that time, let it be in Pune for the poor person. Why it should be placed to Delhi? So you don't want that cases should go on in NGT. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार एनजीटीचो सर्कीट बेंच गोंयांत सुरू जावचो म्हूण आग्रो धरून आशिल्लो। ताणें तशे यत्नूय केले, मात ताचे निर्णय आड वतना गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी सरकारान मात गोंयाक काडून पुणेच्यान दिल्ली एनजीटीत समाविष्ट केले। हायकोर्टान केशीचेर फुडली सुनावणी मंगळारा दवरल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।